सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव. हे मीस आमी सगळे लोकां पासत भेटयता. तशेंच हे दिसांनी पेपे सुगूर सायबिणीचें नोवेन आमी करता. आयजोन आसा नोवेनाचो तिसरो दीस. हे नोवेन भेटयला जीव कोयलो ताचे तेसा पासत आमी मागुया. आनी देस पेपे सुगूर सायबीण मायची मजतीन देवान आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली पिडे शिडेंतली राखूंक सांबाळूं आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचे ह्या संवसारांतले पयण आमी कोत्ताना आमकां वाटेर जायतें बरें तशें वायटूय आमकां मेळटा. जेन्ना आमच्या जिवितान बरें आमी अणभवता तेन्ना आमी खुशाल जाता. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान वायट उप्रासता आमी आकांता, आमी भियेता. आनी असले वेळार कुडीक जायते पडी देवाचेरूय आमी शीण कोत्ता आनी आमचो बाबाड लेगून हालतो दोलतो जाता. आयची वाचपां कितें भाशेन आमकां शिकयतात. आमच्या जिवितान येतोल्या वादळ मोळा मदें आमचो विस्वास, आमचो बाबाड देवाचेर अदीक आमी थीर आनी गोड सांबाळून जियोंक. ह्या मिसान वांटो घेतना कितें भाशेन देवा लागीं मागुया. आमचो बाबाड वाडोय, आमचो बाबाड गोड कर हें मागणें ह्या मिसांतल्यान देवाक आमी उबारुया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुमया काकूट कर. सुमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सुमया काकूट कर. सुमया काकूट कर. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पविदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता. सुमया देवा देवाची शिळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर.
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर कोत्ताय, तांच्या जिविताच्या सर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेले वाचप. वादोळ मोडांत सून सर्वेस्परान जोबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुंपांनी गुठलायल्लो आनी काळोखाच्या फाल्यांनी रेवडायल्लो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवोटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडें शीम उतरूं नाका. हांगासर तुजी गोरविस्त लारां फुट्टलीं. देवाचे उतर ही आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत नासलोलो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत नासलोलो. तारवान बसून कांय जाण दर्यांत भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. ताणें पळयली सर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सरकार ताणें केल्ली विस्मितां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत नासलोलो. एका उतरान वादोळाचो वारो ताणें उठयलो आनी दर्याची लारां उपरासोशी केली. मळबा पर्यान ते पावले. मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतांत ताचेर आयलो कापेरो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोळडीरपणांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आटया विट्यांतले ताणें ताका निवारले. ताणें वादोळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें थंड केलें आनी दर्याची लारां शांत पडलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत नासलोलो. ती तोंड जाली म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बोंदरार ताणें ताका पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मीत नासलोलो. भाग्यवत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोली दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जिवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो.
देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमणे कोणूच आमी ओळखनाव आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमणे जियेताना ओळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखनाव म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना पोरणे गेले आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचे उतर हे देवाचो वडकार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोल तोडी या. आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यान व्हेलो. तशे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर लारां ओड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो बेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थोंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बाबाडना? तेन्ना ते जुबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पुर्यान ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, फामिलींक म्हजी गवळीक भेट दितना एका घरांत हांवें एक सोबीत आनी अर्थाबरीत मिनींगफूल चित्र हांवें पळयलें, एक पेंटींग हांवें पळयलें. ह्या पेंटिंगाचेर एकलो सुपुल्लो भुरगो आपल्या बापायचे मांडयेर सुस्त न्हिदलोलो आसलो. आनी ह्या चित्रा कुशीक एक ट्रेन चितारलोली जी ह्या घरा सामकायल्यान पासार जाताली. आमी जाणाव ट्रेनीचो आवाज कितलो व्हडलो, पूण तरी आसतना जेन्ना ही ट्रेन पासार जाता, हो भुरगो सुस्त आपल्या बापायचे मांडयेर न्हिदलोलो आसा. हें चित्र म्हाका खूब आवडलें, कित्याक तातूंत खरेंच एक मिनींग कसो आसा, एक ओळख आसा. जेन्ना ट्रेन पासार जाता, आवाज इतलो येता, तरी आसतना हो भुरगो डिस्टर्ब जायना. ह्या आवाजान तो डिस्टर्ब जायना, कित्याक ताचो विस्वास ताच्या बापायचेर आसा. आपलो बापूय आपल्या सांगाता आसा. आपूण आपल्या बापायचे मांडयेर न्हिदला म्हूण जाणा जावन ह्या भुरग्याक कसलीच भिरांत ना.
कित्याक ताचो विस्वास बापायचेर आसा. आनी बाबडीनो आयची वाचपां आमकां असलोच विस्वास देवाचेर ठेवूंक आमकां आपयता. आयचे पयलें वाचप आमी जोबाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. आमी जाणा जोब तो एक बरो मनीस आसलो, एक प्रमाणीक मनीस आसलो, एक देव भिरांतीचो मनीस आसलो. आनी देवान ताका जायत्या बेसांवांनी भरलेलो. देवान ताका व्हडली फामील दिल्ली. ताची दान दौलत गिरेस्तकायेक शीम नासली. व्हड गिरेस्त मनीस तो जावन आसलो. पूण एक वेळ आयलो जेन्ना ताची फामील कोबार जाली. ताची गिरेस्तकाय आसली ती सगळी सोंपली. निमाणो ताचे कुडीक तकलेक ते पांयांक पासून ताका घाये पडले. ह्या घायांचो वास येतालो. असले वेळार आमी पळयता जोब जावं सुखांत जावं दुखांत ताणें आपलो विस्वास देवाचेर उणो करूंक ना. तो म्हणूंक लागलो देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. ताची गोरकान लेगून ताका म्हणटाली देवाचें शिराप सोड आनी मोर. पूण जोब बाबडीनो केन्नाच देवाक ताणें अपमान करूंक ना. तो म्हणूंक लागलो जरी तो देवाच्या हातांतल्यान बरें आमी घेता जाल्यार देवाच्या हातांतल्यान वायटूय आमच्यान घेवंक जायना. जेन्ना असले परिस्थितीन तो आसलो त्या वेळार ताचे इश्ट आयले आनी ताची खेबाडां करूंक लागले, ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले आनी म्हणूंक लागले तुवें कितें तरी वायट केलां आनी देखूनच हें उद्रूस तुजेर आयलां. एके भाशेन जोबाक ताच्या गायांचेर मीठ कशें ते ओडटात. जोब इतलो आतां निराशी कसो जाल्लो आसा. आनी असल्या वेळार ताका बुजवण घोटाय दिवचे सुवातेर ताचे इश्ट ताची खेबाडां करून म्हणटात हें उद्रूस तुजेर आयलां कित्याक तुवें कसलें तरी पातक केलां. आनी बाबडीनो आमी पळयता उपरांत जोब देवाक लागीं लांबदीक मागणें कोत्ता. आनी सुर शेवटी जोबाचें मागणें आयकतच देव जोबा लागीं उलयता. आनी देव एके भाशेन जोबा लागीं उलयतना तो सैमाच्यो वस्तू ताका दाखयता. तो म्हणटा जेन्ना संवसारांतली बुन्याद घातली तेन्ना तूं खंय आसलोय. ह्या समंदीर कुसव्यांतलो हांवें ताका काडलो. त्या समंदिराक हांवें गुठलायलो. ताका एके भाशेन हांवें रेवडायलो. हांवें ताका एके भाशेन आठापलो. ताची तुका जाणविकाय आसा. बाबडीनो देव एके भाशेन जोबाक सांगूंक सोदतालो तुका तर ह्या संवसारांतल्या सैमाच्यो वस्तू जर समजना जाल्यार म्हज्यो वाटो तुका कश्यो समजतल्यो. देवाची जाणवाय, देवाची पोतबी ताच्यान आमच्यान आटापूंक जायना. अशें देव एके भाशेन जोबाक ताका तो उगडास कोत्ता. तुज्या पोशीर मनान म्हज्यो वाटो तुका समजोवच्यो नात. आनी बाबडीनो जोब देवाचेर ताचो विस्वास केन्नाच उणो जावंक ना. आनी देखूनच देवान ताका ओदीक ताका बेसांवांनी भरलो. देवान ताका भलायकी फावो केली. ताची गिरेस्तकाय देवान दुपेट वाडयली. हे भाशेन जोब जावं सुखांत जावं दुखांत जावं पिडेंत जावं भलायकेन आसतना देवाचेर ताचो खोल विस्वास ताजो आसलो. ह्या घडणेंतल्यान आमकां आमच्या शिकूं येता कोण भाशेन आमी देवाचेर जावं आमच्या जिवितान बरें येता वायट येता तेन्ना पासून आमचो विस्वास देवाचेर आमी उणो करूंक जायना. आमचो बाबाड देवाचेर आमी थीर घोट सांबाळूंक जाय. जाल्यार बाबडीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी खबर आयकल्या कोण भाशेन जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा चल आमी आतां होलतोडी या. आनी जेजू तांचे बरोबर होलतोडी वेता आनी वेताना तांचें व्हडें एके भाशेन एका तुफानाक सांपडटा. तांचें व्हडें ह्या खोर वाऱ्यान आनी ल्हारांनी बडोवतालें. उदक त्या व्हड्यान भितर सरलेलें. पूण जेजू सुस्त वेऱ्याशी न्हिदून आसलो. असले वेळार बाबडीनो हेशी सगळें उत्सांबोड जावन जेजू बुटयताले आनी म्हणटा गुरुजी आमी बुडटा हें तुका कांयच कळूंक ना.
आनी ते वेळार बाबडीनो जेजू वाऱ्याक आनी दोरयाक बोवाळ घालून म्हणटा, थोंड जा, शांत राव. आनी दोर्या आनी वारो थोंड जालो. आनी तेन्ना जेजू तांकां तो विचारता, तुमी इतले बेजोड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? बाबडीनो त्या वेळार जेन्ना हे वाऱ्यान आनी ल्हारांनी हें व्हडें बडोवतालें तेन्ना सगळ्यांचो जीव रिस्कार आसलो. पूण जेजू असले वाऱ्या वादळा मदें तो उत्सांबोळ जायना. तो सूस न्हिदलेलो आसा, कित्याक ताचो विस्वास ताच्या बापाचेर आसा. बाप कशेय भाशेन आपल्याक सांबाळटलो. हे वादळ मळांतल्यान देव आपल्याक सुरक्षीत बोंद्रार पावयतलो असलो विस्वास जेजूचो बापाचेर आसलो तें आमकां दिसून येता. हाचे आदीं बाबडीनो जेजूची जायतीं विजमितां शिसांनी पळयल्लीं, तरी आसतना तांचो विस्वास जेजूचेर घोट जावंक नासलो. असलेय वेळार बाबडीनो जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा पोलतोडी या, तेन्ना जेजू एक भाशेन हे घोडणे वरवीं आपल्या शिसांचो भावार्थ देवाचेर थीर गोड करूंक तो तांकां शिकयता. आनी हेंच जेजू आपल्या आयच्या शिवभटमान म्हणटा, तुमी इतले बेजोड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? बाबडीनो आमच्या जिवितान असले प्रसंग येतात, वादळ मोळो येतात, तेन्ना आमी कितें कोत्ता काय? आमचोय विस्वास घोडेक जायते फावटी देवाचेर हालतो दोतलो जाता. जिविताचें पयण कोत्ताना घोडेक आमच्या जिवितान असले जायते प्रसंग आयल्यात. आमचेर घोडेक पिडा आयल्या, आमचे घोडेक सिर्वीस गेल्या, आमचो मोगाचो कोण घोडेक ओंथरला. असले वेळार घोडेक जायते फावटी देवाची बेस्तांवां आमच्या जिवितान आमी अणभवल्या. आमचो बाबाड घोडेक जायते फावटी देवाचेर असले वेळार थीर घोट जाला. पूण तरी आसतना जिवितान असले प्रसंग आनीक फावट येता तेन्ना आमी कितें कोत्ता काय? बाबडीनो जिविताचें पयण कोत्ताना जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, वायट बरें आमी अणभवता, बरें आमच्या जिवितान आमी अणभवता तेन्ना आमी खुशाल आसता. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान असले प्रसंग येतात, आमच्या जिवितान पिडा येता, आमच्या जिवितान दूख येता, निराशीपण येता, ते वेळार आमी कितें कोत्ता काय? आमचो विस्वास देवाची ऋण कोत्ता काय? आमी देवाची शीण कोत्ता काय? बाबडीनो आमच्या जिवितान जिवपाचे कडसून आमी शिकुया. कोण भाशेन ताणें आपलो बाबाड देवाचेर केन्नाच उणो करूंक ना. जिवितान ताच्या अवघडायो ताका मेळ्ळ्योत, संकोच ताका मेळ्ळेत, अडचणी ताका मेळ्ळ्योत, दूख ताचेर आयलें, तरी पूण तो निराशी जावंक ना. पूण ताचो खोल विस्वास देवाचेर ताणें ठेवलो. जेजू आमकां तें शिकयता. जेजूचो विस्वास ताच्या बापाचेर आसलो. आमी जाणा जेजूच्या आख्ख्या जिवितान ताणें आपलो विस्वास बापाचेर उणो करूंक ना. ताचो बाबाड देवाचेर बापाचेर आसलो. सोर शेवटी कुर्साच्या पोलंगार पासून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तो बाबडीनो आमच्या जिवितान आमी सदांच देवाचेर खोल विस्वास धरून जियोया. तशें परी भाग्यून पावलून आपल्या जिवितान केलें. भाग्यून पावलो म्हणटा, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिलो पयस काडटलो? दूख, संताप, विंगलेपण, दुमाळो? पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून ह्या सगळ्या वस्तूंनी आमी बारीं जैतिवंत. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ले दुसरे चिठीन तो म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. द लव ऑफ क्रायस्ट अर्जेस अस ऑन. आमच्या जिवितान कितेंय येवं, अवघडाय येवं, सुखाचो वेळ येवं, आमचो क्रिस्ता सवें आमचो बाबार्थ उणो जायना. क्रिस्ता सवें आमचो मोग उणो जायना. पूण होच मोग आमकां क्रिस्ता पासत जियोंक आमकां फुडें व्हरता, आमकां नेट दिता, आमकां प्रेरणा दिता. आनी आमी जाणा भाग्यून पावलोच्या जिवितान जेन्ना क्रिस्ताचो दूत कसो तो पावुरतालो, ताच्या जिवितान जायते ताका प्रसंग मेळ्ळेत अवघडायेचे. ताका मार फार केलो, ताका बोणकोण भोगची पडली, ताचें तारू फुटलें. पूण असले वेळार ताणें आपलो विस्वास जेजूचेर खोल ठेवलो. बाबडीनो आयच्या ह्या सेवा धर्मांत कित भाशेन आमी जेजू लागीं मागुया, सायबा आमचो बाबाड घोट कर, आमचो बाबार्थ वाडय, आमचो विस्वास तुजेर आनी अदीक ठेवूंक आमकां शिकय. आनी जिविताच्या सगळ्या अवघडायांक तुजे भाशेन बापाचेर विस्वास धरून तांकां आमी फुडो करूंक आमकां तुजो आदार दी.
देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला. होच बाबार्थांत आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमंत देवाक, सर्वविदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्मे वरवीं वरवीं संभवलो, आंकवार मारी जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी ओस्कोत मनशां, तरी देवाची कृपेन आमी बाबार्थी आनी विस्वासी मनशां जाता. हे वेळार देवा मुखार आमच्यो गरजो ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावंक आनी आपल्या जिवितान आळकोळी येता तेन्ना आपूण भावार्थाचे नमुणे जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या देश कारभारांनी आपल्या हातान घातलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास धरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार पोरचे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या दोतोराक आनी नर्सींक हे महामारेंत इतली मन्ना पळोवन निराशीपण आयला. तो तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास धरून आपले कार्याक करीत रावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या जिवितांत वायट आयला तेन्ना देवाक आमचे पडोंक ना हें चिंतप पयस करूंक, पूण देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी आमच्या जिविताक ताचो एक प्लान आसा म्हूण उगडास करूंक आमचो भावात वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बो मोगाळ बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर मरूंक दिलोय. तुजो मोग वळखून आमी मागणी तुजे मुखार घातल्यान आमच्यो भिरांती पयस कर आनी आमचो बाबार्थ वाडय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sabab Saudi
सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नाकी शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रोसून जावन आमचो बाकारणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतोस्पना शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं आमच्या काळजांची भोगती. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वविदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जोलून घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मौनांतली आमकां सोडयली आनी मौनांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्याच्या वैभवान उंचर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय उंचर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगा. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून जाल्यांत ते आमच्या भयणी बाबांची काबीज कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन घाल्ल्या समेस्तान तुज्या पडजूड मुखार उडोवंक फावो कर. आमा समाजदांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाची मागीर सांगायती तुज्या पती बागेर जाय
बेगीन दवरून त्या सरकारी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर खरें सुखांत आमकां वांटो दी. हे सांगता जुमय मागावू आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesu vorbi, Deus Jesu सांगता, Deus Jesu थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो देव, सर्वोद्वेदार देव, जाणार देव, मोगाचो देव, आमचे पयण आमी कोत्ताना आमच्या सांगाता तो सदांच आसा आनी आमचे पयण सुरक्षीत पावोंक तो आमकां आपलो आदार दिता. त्याच देवाचेर आमचो खोल बाबार्थ आनी विस्वास गोट कर म्हणून त्याच बापा लागीं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक येतां ती आमचेर सोबती आनी खास तडी नासांव, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दिवं. हो जेजू आमचो सर्वंडार वादळ मोडांचो दोनी ताचेर विस्वास देवतली आनी ताच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं जावन आसांव सुभागी. सुम्या तुमगे म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणें ओत्मीक कमिन्या आमी म्हणटा. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव भयण कशी बसात, म्हज्या कुडीर रोखतात, कुशीदादो जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव भयण कशी बसात, म्हज्या कुडीर रोखतात,
मोगळाची येसू तूं जावन आसाय आमचो दोनी आमचो देव आमचो सोडगोंडार आमचें जिवीत अशें पळोवन कोत्तना तेरे भाशेन तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हण आमकां वाडतान सोत मानता हे वेळार ओत्मीक वाटेन तूं आमच्या काळजान ये आमच्या काळजान तूं राव आमच्या जिवितान येतल्या सगल्यो भिरांती पयस कर आमचो बाबार्थ घोट कर आमचो विस्वास वाडय जे भाशेन तुवें तुज्या बापाचेर थीर विस्वास ठेवलोय तेच भाशेन जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी आमचो विस्वास आमच्या सर्गीचे बापाचेर आमी ठेवूंक आमकां तुजो आदार दी प्रार्थया दोयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी कोत्ताय परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमानाची कार्यावळ ह्या सुमानान मेलोल्यांक विसाये पुरी सोमारा दीस 7 वरांचेर स्टेला डॉल्टन आजिलोंतली म्हयन्याचे मीस बुधवारा दीस 7 वरांचेर लिओ दा वितोरिया कोयरूट म्हयन्याचे मीस शुक्रारा दीस 7 वरांचेर फ्रांसीस क्रूज आल्फोन्सो पानारी म्हयन्याचे मीस सोनवारा दीस 7 वरांचेर तोमे जुझे डिसोजा कुशें कोरजें म्हयन्याचे मीस मोगाळ बाबाबडिनो ह्या दिसांनी आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयांत कोविड-19 हे महामारीक पिडेची गंभीर परिस्थितीक लागून आमच्यो इगोर्जो पोपेलां भोंवन आसात सरकारान सुचयलेले उपाय वेव्हारान घालून आमी ह्या दिसांनी इगोर्जेन सुमरुमतांव ती मिसां लोकां बिरेत कोत्तांव जाणी मिसांची इतेसां भेटयल्यान तांची इतेसां बसत आमी दर मिसार मागतांव अशा आयतारा दिसा 8 वरार 21 मीस आमी सुमरुमतांव आनी सुमानाच्या दिसांनी 7 वरार 21 मीस जाता ह्या पेस पिडेच्या ओथीर आनी गंभीर काळान जण एकल्यान आपआपल्या भलायकेची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक पावलां मातशी हे पिडेचेर जैत करूंक सगळीं एकचारान आमी वावरुया जुनाच्या म्हयन्याचे 27वेर म्हणजे येता त्या आयतारा दीस पेरपे सुगूर सायबिणीचें फेस्त आमी पाळटाव फेस्ताक तयारी कशी 18वे तावन 9वेन सुरू जालां पेरपे सुगूर सायबिणीचे मजतीन देवान आमकां सर वायटा विघ्नांतलीं आनी पिडे शिडेंतलीं सांबाळू म्हूण मागुया महामारीचे परिस्थितीक लागून आमच्या भुरग्यांक इगोर्जेन दोतोनीक येवंक जायना पूण घरांत तावन तांणी आपली बाबाडताची आकांनी चालू दवरूंक आमच्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक आमचो खेरीत उलो 2 वर्सां दोतोनीच्या भुरग्यांक
आमी कॅलेंडर्स छापल्यात. तांचेर आशिल्ली मागणी आनी स्वता भुरग्यांक शिकोवंक आवय बापायनी बोर घेवचो म्हूण मागता हांव. त्या भायर दोतोनीच्या केंद्रान तशेंच आमचे फिरगोशीन थावन दोतोनीचे संस्थेत थावन जी शिकवण हो जो मॅटर आमी पावतो कोत्तेले हांव ताचो बरो फायदो काडूंक आमची तुमकां खेरीत विनंती. अंदू वर्सा आमची इगोर्जेन तिरावणीचो संस्कार नोव्हेंबराचे 14वेर थारायला. महामारीचे परिस्थितीक लागून ह्या संस्काराची तयारी ऑनलायन जातली. तिरावणीच्या संस्काराचे म्हत्व जाणो जावन आपआपल्या घरांत थावन भुरग्यांनी आपली तयारी करूंक आनी आवय बापायनी ह्या तांचे तयारेन आपलो सहकार आदार दिवंक आमचो तांकां खेरीत उलो. आमची इगोर्जेन भुरग्यांचो पयलो कम्युनियो जानेराच्या दुसऱ्या आयतारा दीस जाता. अंदू वर्सा हो दुसरो आयतार जानेराचे 9वेर पडटा. पयल्या कम्युनियांक तयार जातल्या भुरग्यांच्या आवय बापाय लागीं आमी मागता तुमच्या भुरग्यांक घरांत मुळावी मागणी शिकोवची. आमची संदेशकारां तुमकां पाठयतलीं ते पाठ भुरग्यांक शिकोवंक बोर घेवचो आनी अशें तांचे आकान्ने पासत सहकार दिवचो म्हूण आमची तुमकां खालती विनंती. फादर कायतानो डिसुजा हांकां बिस्प सायबान कारोना कपेलाचो नवो कपेलांव नोमियाल्ला. किटला कपेलाचो कपेलांव कसो वावुरला. ताणें बिस्प सायबा लागीं आपल्याक रिलीव करूंक मागला. बिस्प सायबान ताची खुशी मानून घेतल्या आनी आमचे इगोर्जेन रावन फिरगोशेक सेवा दिवंक परवानगी दिल्या. तांकां आमचे मोदें माय मोगाचो येवकार दिता. तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवडेता आनी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.